पॉइंट काढले की बाबा कोरम ना जाला मिटींग कशी स्टार्ट जाता तर शिवन पटकन करून उलयलो की कोरम ना जाला मला मिटींग जाता मिटींग सांगतलो मागीर असेच वाद जाला बस रे कितें अशें सांगलें तें ना जाल्यार उलयतना सारकें रिस्पेक्ट दिवन उलय अशें उलोवं नाका तुका आमी रिस्पेक्ट दिता आनी रिस्पेक्ट दिवन उलोवचें कित्याक प्रत्येक गजाल हांव विचारता चार करता हो आपूण मदींच उलयता तरी पण तुका हांव म्हणलें रिस्पेक्ट दिता उलोवंक जाय कोण तुका चीफ ऑफिसर देन ताका सांगलें कोरम ना जाल्यार मिटींग जावंक शकना जे आतां पास केला तेंच्यांनी जे आपल्या वॉर्डान जे वॉर्डाची एप्लिकेशन आसली जे एबसेंट आसली तेंच्यांनीच आयज मिटींग तेंच्यांनी प्रपोजल आसले तेंचे ते आयज पास केला तेंच्यांनी जे आपल्या वॉर्डाक लागून आपूण प्रपोज काम केल्लें तेच वॉर्ड मेंबर ना हांगा जाल्यार तेंचे आनी कसले पास करपाक तेंकांच इंट्रस्ट ना ते म्हणटा पब्लीक रिलेशन पब्लीक लागून ते काम करपाचें हांव मानता पब्लिकाक लागून काम करपाचें तेंकांच इंट्रस्ट ना वॉर्ड मेंबराक आनी तेंची प्रपोजल आनी ते मिटींग पास करता कळना ते करूंक शकना ती आनी प्लस तिका कोरम जावंक ना 4 जाण 20 कावन्सिलरा पैकी 4 जाण कावन्सिलर ऑर्डिनरी मिटींग अशें तर एटेंड जाता जाल्यार हे पब्लीक काय कळना म्हाका म्हाजे हिशोबान ते हांवें ऑब्जेक्शन घातलां की बाबा कोरम ना जाल्यार ते जी कामांक घातला तितकें म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा कोरम जावंक ना गरजेचें आसलें पळय जेन्ना खंयची मिटींग रिकन्वीन जाता एट अ सर्टन पिरियड आनी म्हाका दिसता त्या रिकन्वीन मिटींगेक कोरमाची गरज नासता आनी ही गोष्ट जेन्ना सांगलेली आसा अप टू द लिगल एडवायजर्स म्युनिसिपल ॲक्ट जर फटी जाता जाल्यार त्याच्या शिवाय दुसरं हे कांयच उरना अंडर 78-14 जो क्लॉज आसा तितून जी कन्वीन जी मिटींग केलेली आसा तितूनय केली ना त्याच्या खातीर जे केलेले आसा जे ते ठराव आमी हांगासर आज घेतलेले आसले ती पुटअप करून आमी त्या पद्दतीन आमी घेतलेले आसा वॉर्डाची कामां पेंडींग आसली आनी एओबीचेर येयल्ले आसले म्हाका दिसता मेन जे अजेंडाचे पॉयंट्स ते ऑलरेडी जाल्ले आसले ऑलमोस्ट ती खरें तर लास्ट मिटींगेनूच मेन अजेंडाचे सगळे पॉयंट्स आमी कवर अप करून त्याची डिसिजनां जाल्ली आसा एओबी इज अप टू अस वेदर टू टेक ऑर नॉट टू टेक तितून थोडी डेव्हलपमेंटल वर्क जी आमच्या वॉर्डाची उरलेली आसा त्याची जी लिस्ट असली काउन्सिलराची ती पेंडींग असली आणि ते डिक्लेरेशन इम्पॉर्टंट असते की मिटींग ती सोंपोवपाची आणि ती पूर्ण ते काम जावंक जाय ह्या हितून असली रिकन्विनिंग मिटींग and that is only the agenda was under any other matter, that is only the AOBS. महत्वाचे किती पॉइंट असले याचे महत्वाचे पॉइंट म्हणजे प्रत्येकाचे 20 काउन्सिलर प्रत्येकाने आपापल्या वॉर्डाचे जी किती तक्रारी असले किती त्यांना गरजेची गोष्टी असते त्यांची ऑलरेडी पुटअप केली असा आणि हे खरे ही गोष्ट आमची 30 ऑक्टोबरच्या हितून जाल्ली असा तर म्हाका अशें दिसता 30 ऑक्टोबर टिल डेट आज तारीख कितली आली ऑलमोस्ट 3 months वी आर लेट इन टेकिंग द डिसिजन्स आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना ही प्रपोजलां घातलेली आसा जो पर्यंत हांगासर ती पुटअप जायना तोपर्यंत प्रत्येक वॉर्डाची कामां एक दीस असं वाढत गेल्लो आसा 3 महिने जर लोक सफर जाता त्यांची कामां जर उरता बिकॉज ऑफ दीस मिटींग ते खंय तरी आमी त्या लोकांचेर आमी तेचेर अन्याय करता आणि म्हाका दिसता त्याच्या खातीर आज तो पॉयंट एओबीचो जो आसलो तो मुद्दो उखलून आमी आज ते हांगासर ते पूर्णतय करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांची प्रत्येक वॉर्डांतली कामां ही सुरू जातली.